जे आयज आमी हिंगा हाजीर आसात फकत लोकांक दाखोवपाक हो सरकार आनी पार्टी कितें करून देश काबार करता तेन्ना सगळ्यांनी आनी तांकां मुखार जाणी देश डेमोक्रेसी काबार करता तांकां कितें करून काबार करचें तें तुमकां एक एकल्याच्या हातांत आसा आमी लिडर उलयले गेले तुमी धाकले मनीस न्ही तुमकां तकल्या जाणो जावपाक पूण आमी गोंय सांबाळया आनी मुखार देश सांबाळ to protest against the illegal or unlawful disqualification of our leader Shri Rahul Gandhi. आता राहुल गांधी के लिए ज्यांना भारत जोडो यात्रा राहुल गांधीजी केली ती इतली सक्सेसफूल झाली की लाखांनी लोक त्याच्या फाटल्यान ते भारत जोडो यात्रा जॉईन झाले आणि आता या सरकाराक भिरांत पडल्या की आता काँग्रेस विल कम बॅक टू पॉवर आता त्यांनी पळय हे डिस्क्वॉलिफिकेशन तेजेर पळय घातलां दे कन्विक्टेड हिम फॉर ए क्रायम कमिटेड इन कर्नाटका बाय ट्रायंग इट इन सुरत हेजेर इट इज अ ग्रॉस वायोलेशन ऑफ जस्टिस हे जे डबल इंडियन गव्हर्नमेंट आसा दे आर ट्रायंग टू सप्रेस द वॉइस ऑफ द पीपल दे आर नॉट ओनली ट्रायंग टू सप्रेस द वॉइस ऑफ राहुल गांधी प्लस मिस्टर खड़गे जी who is our president in parliament but they are also trying to suppress the voice of the common man.